A7, page number 4, A7. देवाच्या डोंगराचो लोया, ताच्या मंदिराचो मोया. देवाच्या डोंगराचो लोया, ताच्या मंदिराचो मोया. सोडस्पोराचो पोरो, Sorvesporace mondi, soglia porosus forte, devacia domraco luia, tacia montiraco muia, devacia domraco luia, tacia montiraco muia. Stolio poza, soglirașca tu izolta, e castaia nurgotu, anon moriti munta, devacia domraco luia, tacia montiraco muia. Devacia domraco luia, tacia montiraco muia. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या क्रिस्टिना बार्बोजा तिच्या पयल्या वर्साचो उगडास करून. आनी दुसरें तेसो आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या एलिस डिकोन्या तिच्या तिसऱ्या वर्साचो उगडास करून. देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया आनी तांच्या दुखेस्त गोराब्यांक फावो ती बुजवण दी म्हूण आमी हे भेटेन खेरीत भाशेन आयज मागुया. आयज सायबिणीची भेट ह्या गोराब्यांनी जाता. दाबोली फेलिसियाना कुलासो, नाकिली एलेक्स पेरेरा, इग्रेजा इनासियो फेर्नांडीस, पेंटा लुइजिना फेर्नांडीस, रेजिना मुंदी, विल्सन डायस, आल्तो चिकाली, तेरेजिनो रॉड्रिगीस, बिहाइंड एनएसडी सोनाली बावा, आल्तो दाबोली फ्रांसीस गोम्स. ह्या गोराब्यांचेर सायबीण मांयचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक खेरीत भाशेन मागुया. हेर सगळी आमची मागणी आमी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून आमचेच पासत, आमच्या गोराब्यां पासत, आमच्या राज्या पासत, आमच्या गांवां पासत आनी आमच्या आख्या संवसारा पासत मागुया. संवसाराचे शांती पासत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमच्या भाव भयणीनो, देवाचें उतर सुडसुडीत आनी दोनूय वाटेन पाजलेल्या तोरसादी सारकें आनी देवाचें उतर जंय जंय घातलेलें आसा थंय तें बरें फळ दिता. आमी एक बरी माती जावन हें देवाचें उतर घेवंक आमकां हे भेटेंत आमी कृपा मागुया. आयज बागेवन पाद्र पियो हाचो उगडास करतात. खेरीत भाशेन देवाची खेरीत देणी ताच्या जिवितान, ताच्या आत्मीक जिवितान ताणी घेतली आनी आपल्या ह्या बागेवन जिविता वरवीं दुसऱ्यांकूय हें बागेवनपण आनी देवाचें बरेंपण फावो केलें. आमकांय असलीच कृपा दी म्हूण मागुया. पूण जायते पावटी हें देवाचें उतर आमचे भितर घेवन आमकां असली देणी मेळपाची आमी चुकयल्या आनी ह्या देवाच्या उतराक आमी फावो तो जबाब दिना जावन ही आमकां देवान दिल्ली देणी ओगडायल्यात. असल्या चुकीचें हे मिसाचे सुरवातेक बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुपदार देवा,
आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर प्रार्थुया. सूर पदवीदार देवा भाग्योन पाद्रे पियो तुज्या भक्तान तुजे शांतीचो दूत जावन तुज्या मोगाचे राजवटकेची खबर परगोटली ताची विनवणी मानून घेवन आमचें जिवीत तुज्या मोगाच्या मार्गान चलय आनी आमच्या काळार तुजी शांती आमकां दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. भाग्योन पावलून तिमोथाक बरयलेले पयले चिटीवेले वाचप. प्रितीच्या सोगल्यांक जीण दिता त्या देवा मुखार आनी पोन्स पिलाता हुजीर गोवाय दिवन सारकें उच्चारण केला त्या क्रिस्ता जेजू मुखार हांव तुका हुकूम घालता तो हो. आमचो सोमी जेजू क्रिस्त दिश्टी पडोसूर चुकी विरेत गुन्यांव नासतना तुजे कायदे पाळ. ताका परगोट करतलो आपणे नेमलोल्या काळार एकलोच समोर आसा. ओगो उजवाडांत रावपी मनशान पळोवंक नाशिल्लो पळोवंकूय जायना तसलो. एकलोच सोगता सर्वांचो भाग्यवंत अधिकारी तोच तो राजांचो राजा आनी दोनयांचो दोनी. ताका मान आनी पदवी सासणाच्या सासनाक आमेन. आमचो जबाब जातलो सोड गितां गावून भितर सोरात संतोषान येयात देवा मुखार. आनी एकदां म्हणुया सोड गितां गावून भितर सोरात संतोषान येयात देवा मुखार. सर्वेस्पराची सेवा करात आनंदान ताची भक्ती करात. सोड गितां गावून भितर सोरात संतोषान येयात देवा मुखार. जबाब सोड गितां गावून भितर सोरात संतोषान येयात देवा मुखार. सर्वेस्पोर आमचो एकलोच रोचणार तो आमचो बापूय तो सांबाळणार. विस्वासान येयतोल ताचे मुखार आमा सोमेस्तांक तो घेवंक रावता. जबाब सोड गितां गावून भितर सोरात संतोषान येयात देवा मुखार. तो गवळी आमी ताच्यो शेळयो मोयपासान चोरून सांबाळलोल्यो ताचे मुखार ये. तो आमचो देव आमी ताचो लोक ताची पोरजा. जबाब सोड गितां गावून भितर सोरात संतोषान येयात देवा मुखार. ताचे दारवोटे काडून येयात ताच्या मंदिरांत भितर सोरात. देवाक दिनवासूंक एकठांय जायात सगलीं बराबर गायात नोमान. जबाब सोड गितां गावून भितर सोरात संतोषान येयात देवा मुखार. आमचो सर्वेस्पूर कितलो बरो ताचो मायमोग सासनाक उरतो. ताच्या उतराचेर विस्वास आमचो पिणकेचे पिणकेंत तो विस्वाशी. जबाब सोड गितां गावून भितर सोरात संतोषान येयात देवा मुखार. उद्गार बऱ्या आनी उदार काळजान देवाचे उतर आयकून ते सांबाळटात आनी आपले तिरायेक लागून पीक दितात ती सुभागी. Sorvespora, sorvespora,
Sorvesporak sui sui, sorvesporak, sorvesporak, sorvesporak sui sui. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सगळ्या. पुस्कोळ लोक एकठांय जावन दोर एका दोंगरान तावन जेजू सरशीं लोटोन येतालो देखून ताणें वोपार घालून म्हळें, कोण एकलो ओंपपी आपलें बी ओपूंक गेलो. ओंपतना थोडें बी वाटेर पडलें आनी तें मस्तलें आनी अंतराळा वेल्या सुकण्यांनी येवन तें खेलें. आनी दुसरें खडपाचेर पडलें, तें किल्लोलें पूण शेळ नासली देखून सुकलें. हेर कांट्या मदें पडलें आनी कांटे बराबर वाडले आनी तांणी तें दामून दवरलें. हेर बरे जमनीर पडलें आनी वाडोन 100 पीक जालें. आनी व्हडल्यान हाडून ताणें म्हणलें, आयकूंक कान आसलेल्यान हें आयकुचें. ताच्या शिसांनी हे वेपारीचो अर्थ ताचे कडेन विचारलो आनी ताणें म्हणलें, देवाच्या राजाचे गूट ओळखूंक तुमकां तांक दिल्या, पूण हेरांक पळयोवनूय तांकां दिसना जावंक आनी आयकोनूय तांकां समजना जावंक वेपारीनीच सांगप. त्या वेपारीची समजणी ही, बी देवाचें उतर. वाटेर आसात तीं तें आयकतात तीं, पूण मागीर तांणी स्वत मानिना जावंक आनी सोडवण जोडिना जावंक देंवचार येता आनी ताच्या काळजांतलें उतर काडून व्हरता. खोडपाचेर आसात तीं उतर आयकून तें उर्बेन मानून घेतात तीं, पूण तांकां पाळां नात देखून तीं थोडोच वेळ स्वत मानतात आनी तपासणेचो वगत पावतोच तीं पाटी सरतात. कांट्या मदें पडलां तें उतर आयकलां तीं, पूण वेतां वेतां जिवाच्या दास्तींक आनी गिरेस्कायांक आनी मौजांक लागून तीं दामून उरतात आनी पीक दिवंक पावनात. बरे जमनीर पडलां तें बऱ्या आनी उदार काळजान उतर आयकून तें सांबाळटात आनी आपले थिरायेक लागून पीक दितात तीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. आयकूंक कान आसलेल्यान हें आयकुचें. भाव भयणीनो, जेजूच्या शिकवणेन हें एक वाक्य जायते पावटी वापर जाता. जेजू जी शिकवण दिता ती कोणाचेरूच फोर्सान घातलेली शिकवण न्हू. वो ती शिकवण मानून घेना जाल्यार जेजू रागार जाता तसलें न्हू, पूण एक उक्तेपणी आनी फुकट देणें दिल्लें तसलें शिकोवपें. आनी लोक जरूय ताचे शीं लोटोन लोटोन येतालो एक सोयेग पॉप्युलर जावपाक, एक सोयेग हें मानून घेवन घोडये व्हड जावपाक आसलो. पूण हे लोक जे आपणाशी येता तांकां तो बरे भाशेन समजून घेता. सगलो लोक एक सारको न्हू, सगळे आयकुपी एक सारके न्हू, वेगवेगळे तरेचे आयकुपी आसात. थोडे आयकुपी आसात ते खरेंच आपणाक गरज देखून आयकूंक जाय देखून येतात आनी आयकतात. थोडे जाण बेस्तेच आनी कांयच काम ना, आयकुचें पडटा देखून आयकतात. थोडे जाण तपासणी करूंक येतात, कितें सांगता वो, कितें उलयता वो. थोडे जाण जासूसी करूंक येता, हाची कसली चूक काडपाक जाता, ताका कशे भाशेन लावन दिवपाक जाता, ताचेर मागीर कसल्यो फिर्यादी घालपाक जातात, हें आयकूंकूय थोडे येतात. म्हणटच आयकुपी जे आसात ते जायते तरेचे आसात. हें जेजू मानून घेता आनी तांकांय ही वपार सांगता. आयकतल्यांक जशें ताणें आपल्या शिसांक सांगलें, तांकां सगल्यांक हें देवाचें उतर समजना. कोणाक समजता तेंय आमकां ताचो अर्थ जेजून दिला. वेगवेगळे तरेच्यो जमनी आमकां जेजून दाखयल्यात. तातूंत दोन कडेन आमकां मेळटा ही थिराय कितली गरजेची. जें खडपाचेर पडलेलें जेजून म्हणलें
ताका खोलाय नासली आनी खोलाय नासली देखून तें सुकून गेलें आनीक बरे जमनीर जें पडलें ताणें पीक दिलें तें आपले थिरायेक लागून ताणें पीक दिलें. भाव भयणीनो, ही वोपार आमी जायते पावटी आयकल्या, ताचो अर्थूय आमी जायते पावटी नियाळ्ळा. जाल्यार आमच्या जिवितान घालून आमी आयज खंयचे तरेची जमीन, आयज आमी कसलें पीक दिता, वो आयज आमच्या जिवितान देवाचें उतर जें वेगवेगळ्या काळार वेगवेगळ्या मनशां वरवीं वो वेगवेगळे तरेन आमच्या काळजान जें खोचयलां, पीक दिल्या गाय आमी. वो पीक दिवपाक आमच्यान जालां गाय, खुशी आसा गाय आमकां पीक दिवपाक. हाच्या पयल्या वाचपान भाग्यून पावलू तिमोथाक चीट बरोवन सांगता, सोम्याचें येणें जाता, सोमी येवचो जालो, पूण सोमी येवं पासून कितें करपाक जाय तें ताणें सांगलां. तो सोमी जेजू क्रिस्त दिश्टी पडो सोर चुकी विरेत गुन्यांव नासतना तुजे कायदे पाळ. धाकटेंशें वाचप आयचें पयलें वाचप. चुकी विरेत गुन्यांव नासतना तुजे कायदे पाळ. आनी चुकी विरेत गुन्यांव नासतना तुजे कायदे जरी तर तूं पाळटा जाल्यार दुबाव विरेत तूं ही बरी जमीन जातली. जे जमनी विशीं जेजून म्हणलां ते जमनीर पडलें, ताणें पीक दिलें. एकाक 30, एकाक 60, एकाक 100. म्हणटच आमी आमच्या जिवितान आनी आमच्या क्रिस्ती भावार्थान जरी तर हें पीक दिवंक सोदता जाल्यार ही थिराय आमकां भोव गरजेची. भोव करून आयच्या काळार जेन्ना आमच्या भावार्थान हालोंक दोलोंक आमकां सगळे तरेचीं कारणां आसात. आयज आमकां समजनासतनाय जायते कडेन आमी व्हांवून गेल्लीं आसा आमच्या भावार्थान पासून. आमचे वडील आसात ते व्हांवन गेल्ले आसात, आमचे लोक आसात ते व्हांवन गेल्ले आसात, शिकोवपी आसात ते पासून आयज व्हांवन गेल्ले आसात. हें आमकां दिसती पडटा. आनी असल्या संदर्भान जरी तर आमी थीर रावना जाल्यार आमच्यान ही पीक दिवपाक जायना. भाग्यून पाद्रे पियो आपल्या जिवितान ताणें हें पीक दिलें. जेन्ना देवाचें देणें ताका मेळ्ळलें हें सगळें बरेंपण दुसऱ्यांक मेळटालें. भोव करून ताच्या हातांचेर जे स्टिग्मा म्हणजे जे जेजूचे गावे आसात ते ताचे आपले कुडीर ताका फावो जाले. जें देणें तो देवा लागीं मागतालो, क्रिस्तान जे कोश्ट सोंसल्यात खुर्साचेर, ही दूख कसली जायत, कितें जाता गाय, हें तो अणभवूंक सोदतालो. आनी देवान ताका हें देणें फावो केलें. खुर्सार मारी नासतना आपल्या हातांचेर आनी आपले कुडीचेर हे घाय अणभवूंक खूब दुखीचे, खूब त्रासाचे, पूण तातूंत ताणें खुशालकाय जोडली. कित्याक जेजूक जे कोश्ट भोगले ते मातशे तरी ताका अणभवूंक मेळ्ळे. आनी ह्या ताच्या भाग्यवंतपणांतल्यान भाव भयणीनो जायते जाणांक जायतें बरेंपण फावो जातालें. आनी ताच्या जिवितान जें जालें, आमचे धर्माचे वडील आसात तांणी पासून जायती ताचेर बंदी घातली. थोडी पावटी ताका बंद केलो ह्यो असल्यो मिलाग्री करपाक वो हीं बरेपणां दुसऱ्यांक दिवपाक. तेन्ना खालतिकायेन तो उगी रावलो. पूण देवान आपले पदवेन ताच्या जिवितांतल्यान पाद्री पियोच्या जिवितांतल्यान हें बरेपण दाखयलें. जायते जाण आयज ताची भक्ती करतात. जाल्यार ताणें हें उतर जें देवाचें ताणें वाचलोलें नियाळलोलें त्या उतराक आपलो फोड दाखयलो, थीर रावलो. जेन्ना हें सगळे तरेचें ताका बंद करप वा ताका त्रास पडप हें सगळें ताका एक आडखोड जावपाक शकताली, तेन्ना थीर रावलो, चुकी विरीत रावलो, गुन्यांव विरीत रावलो. तर आमकांय भाव भयणीनो आयज ही कृपा मागुया. आमी ह्या संवसारांची येता आसतना चुकी विरीत जिवंक, गुन्यांव नासतना जिवंक आनी थिरायेन जिवंक. आनी हे भाशेन ह्या देवाच्या उतराक आमच्या जिवितान बरीं फळां दिवंक आमकां कृपा मागुया. C21, page number 37. C21.
तुझ्या उदारपणात आमकां लाखांचो स्वरूप म्हज्या भावा भयणीनो हे म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेंत आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. बो कोनवाड्या बापा बागेवन पाद्र पियो तुज्या भक्ताच्या उगडासा तुजे वेदीचेर आमी दवरता त्या देण्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी जशें ह्या पवित्र गुटा वरवीं तुवें तांकां मोहिमेक पावयले तशेंच आमचीं पातकां भोगसून आमकांय तुजे सासणाचे मोहिमेंत एक दीस वांटो दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारान सासणाच्या देवा सर्व खाड्यान सर्व थाय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नेतीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पाद्रे पियो तुज्या भक्ताच्या माना ही परब समारंभूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां दीत दिता ताची शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आनी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavardazo good por gotuya Somia Jesu ami ondokata ani ekalcitle pieta title pauti tu voivowanie sor ami tuce moron purgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आके प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा
क्रिस्टिना बर्बोजा आनी एलिस डिकुना ह्या तुज्या चाकरांची काकूत कर. तांकां ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेली. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशींच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यात ते हेर सगल्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदुतां, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आयकूंक कान आसलेल्यान आयकुचें. आमकां देवाचें उतर दिसाच्या दिसाक फावो जाता देवाक आर्गां दिवया आनी ह्या देवाच्या उतरांतल्यान आमचें जिवीत सदांच नवसरलेलें जिवीत जावंक बापाच्या हातान घालून जेजून शिकयलें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या सुना पवित्र सा तुजे राज आमकां तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर जेवण म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच सुरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवनाका. आमेन. Yeah.
सुभागीत तो चाकर जो आपलो दुनी येता त्या वेळार आपलें काम करीत आसलो ताका मेळटा. खरेंच हांव तुमकां सांगता, सगल्या आपल्या आस्त्या मालाचो कारभारी तो ताका करतलो. प्रार्थुया. सोर पदवीदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, बागेवन पाद्र पियो तुज्या भक्ताची परब समारंभून सर्गीच्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या. ह्या जेवणा वरवीं आमची आत्मीक गोठाय थीर जावं आनी वाडो. हे परी आमचो भावार्थ शाबितायेन सांबाळून तुवें दाखयल्ले सोडवणेचे वाटेन स्वर्गार पाव पर्यंत आमी चुकोनासतना चलून वचूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. कारण घेऊया E12 पेज नंबर 84 तिसरा श्लोक.
एक चोत्राय धरची आयज सांजे 3:30 वाजता जुआना आना मारिया मिरांदा हिचो इंतेर जातलो. आल्त दाबोली हांगासरली आमची भयण सोंपून गेल्या. सांजे 3:30 वाजता तिचो इंतेर जातलो.